हरे कृष्णा. हरे राजेश्वर कृष्ण. माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. मूल गोपाष्टमीचे कसले रिझन म्हळेले सांगून सगळे. सो आता आम्ही बृंदावन वचावे सकडा. रेडी. पूरा जन रेडी सांचे माताजी लोटो वचात. बृंदावन वचा. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल, श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटे छोटे लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लकोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी सखिया मधुवन बार, छोटी छोटी सखिया मधुवन बार, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. हरे कृष्णा. म्हाका हे एक अवकाश गोपाष्टमी कहाणी सांगच्याक दिल्लेले भारत पुराण कोंकणी सब सकड ऑर्गनायझक मस्त धन्यवाद दिता. हे आनंद म्हाका मेळ्ळेल्याक मिगेले गुरुक कृष्णाक देवोत्तम परम कृष्णाक राधाराणीक पूरा वैष्णव भक्तवृंदाक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. मस्तो मिगेल अनंत नमस्कार. हांव केन्नाय सांगता श्रोतगण ऐकतल ना तरी जाल्यार स्पीकरान कसले करूं जायना म्हणून. सो मिगेले प्रीती गौरव दोन पुरा जन जॉइन जालेल्याक हांव मस्त तुमकां नमस्कार आनी मिगेल धन्यवाद. सो वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सो आमी वृंदावना आसाची धांची कॅन्टो 15 चॅप्टर फर्स्ट श्लोक. फर्स्ट श्लोकांतू
सुखदेव गोस्वामी सांगता कसं म्हणाय ततश्च पौगंडवयः स्थितो व्रजे बभूवतस्थो पशुपाल सम्मतो घाश्चरायनतो साक्षिभिः समान पदैर् वृंदावन पुण्यम अथीव चक्रतो म्हणून कसं म्हणाय अपास तताश्च पौगंडवय श्रितो व्रजे बभूवत सुतो पशुपाल सम्मतो घाश्चरायनतो साकिभिः समान पदैर् वृंदावन पुण्यम अतीव चक्रतो अंत सुखदेव गोस्वामी सांगता कसं म्हणारे बलरामू आणि कृष्ण पौगंड वयसाक आयल्यांची तेन्ना त्यांनी गोपागण समेत गायक चोरोचे काम तांकां दिताचे तशी त्यांनी गोप बालका ಒಟ್ಟು तांगेल फ्रेंड्साल ಒಟ್ಟು गोप बालक फ्रेंड्स तांगेल ಒಟ್ಟು दोग जण वताची गाय चोरोचाक तेन्ना कसले मेन उद्देश म्हळ्यार तांगेले चरण चिन्ह ते वृंदावन ब्रजभूमीतू ब्रजमंडलांतू वृंदावनांतू दवरले मेन रीजन तांगेल चरण चिन्ह वृंदावना पूरा असल्या वृंदावन अनेक पुण्यभूमी जातके ह्या चरण चिन्ह दवरूक ही लीला जाल्ली म्हणून सुखदेव गोस्वामी सांगता आम्ही या कार्तिक मासांतू मस्त सकड अद्भुत कृष्णाला लीला जल कृष्णाक चारी विशेष गुण कसं म्हणारी एक लीला माधुरी एक रूप माधुरी एक प्रेम माधुरी आणि वेणु माधुरी हे चार गुण कोणालांतू ना विष्णुलांतू शिव ब्रह्म ಕೊಂಚೆ ಅವತಾರ ಅಂತೂ ಕಂಚಂತೂ ನಾ ಕೃಷ್ಣಾಲ ಅವತಾರ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ लीला माधुरी कृष्णान केले लीलाक प्रत्येकाक मागची एक कारण असता आता पयरी गोवर्धन लीला जली गोवर्धन लीलेन तो हांव पयरी आयतारा हांगा कुडपू जगन्नाथ मंदिरा आयकलेली काणी म्हाकाय गोत्तू नाशिल्लें तें भारी म्हाका संतोष जालो ती एक कळ्ळें म्हणून कसं म्हणारे कितले लीले मागची कितके कारण आसा कृष्णान कसला गोवर्धन उकळ्ळे म्हळ्यार मस्त सकड कारण आसा तांतू एक कारण म्हळ्यार हनुमंतू राम अवतारांत काय ते सेतु बांदिताना पूरा जन मांकड पुरा सकड सान पातूर की तांगल शक्त्यानुसार होड पातूर की कसे सकड पातोर हाण घालता आसाची तेन्ना हनुमंत लेख हो हा होड पर्वतूची हाण घालता म्हणून तशी हनुमंतू ते गोवर्धन पर्वताला वतके गोवर्धन पर्वताला उकळता म्हणतान काय राम शंकू वाजितके रामान शंकू वाजले काय म्हळ्यार सेतू बंधन कंप्लीट झाले म्हणून तेन्ना गोवर्धन म्हणके कसले म्हाका एक देवाल सेव करू मेळटा म्हणल्यार आता तू म्हाका व्हर नामे म्हाका म्हणून गोवर्धन मस्त बेजार करतके तेन्ना हनुमंत ताका आशीर्वाद दितके कसं दित म्हळ्यार तुगेल वैरी कृष्णावतारान तुगेल वैरी मस्त लीली जाता आणि कृष्ण तुकाची उकळटा म्हणटके कृष्ण कळ्ळे हनुमंतान आशीर्वाद दिलेलो कृष्ण ते बद्द करता उकळटा म्हणून सांगतके आणि ते गोवर्धन पर्वताक इतले आनंद जातके इतले आनंद जाता आणि गोवर्धन लीलेन तो तांका गोपी गोप सखाक पुरा ब्रजवासी जनाक तांका 7 दिवस कंटिन्यूअस कृष्णाले एक संगत कृष्णाल वट आशा एक अवकाश मेळची खातीर कृष्णान ते एक लीली केली आम्ही लेखताची ह्यो इंद्रान तत्तावळी कसले पुरे कोपचे आणि करचे जाल्यार ते कोपच्याक बुद्धी कृष्ण दिता म्हळ्यार हे लील जावका न्हू लील जावका पळयाचे तशी त्या खातीर ह्या गोवर्धन लिहिले जाले आता ब्रह्मविमोह लिहा हे
गोपाष्टमी लील जाऊच पुढे ब्रह्मविमोह लील. ब्रह्मविमोह लीलंतू तांतू एक कारण पळयाची पूरा गोपी जनाक गायक पूरा जनाक तांका कृष्णान दूध पिवक म्हणून गायक आश असता. गोपी स्त्रीक मात्र गोपी स्त्रीक तांका कृष्णान तांगेल दूध पिवका म्हणून आश असता. सो ब्रह्माक बुद्धी दिवन पूर गोप चल्यांक गोप सकांक पुर सकड 1 वर्ष तो हंगतू गुहेंतू दवरता. 1 वर्ष कृष्ण तांगेल रूप घेवन पूर जनांक कಡೆ वता. सो तांगेल आशा गोपी स्त्रीक कृष्णान दूध पिवका म्हणले आश तांगेले नेरवेरसिता कृष्ण. तशीची गायक असता कृष्णाने आमगेल दूध पिवका म्हणून तो वासरू जावन तांगेल दूध पिता. आणि हांव लेखता कसं म्हळ्यार आणि ते 1 वर्सांतू कितली गोपी चिलयांक कृष्णा मोठ वाडी जात की गोतना. तेन्ना सान प्रेयर वाडी जावची आशिल्ली पळय तेन्ना वाडीक जावन आशा पुरो. तशी 1 वर्सांतू सक्कड गोपी स्त्रीक गोपी जनाले व्रजभूमीत सगळालेक तांगेल आशा पुरे सुचाक कृष्णाने ही लील केली. तशीची ही गोपाष्टमी लीलेंतू मस्त सकड कारण असत. कसला हे केले म्हणाले आता साधारण हंग कसं म्हळ्यार ही लीला भौम वृंदावन म्हळ्यार भुंयची वृंदावन मात आमकां मेळटा. गोलोक वृंदावनांतू ही लील ना. कसं म्हळ्यार हांगा कृष्णान जावचे ये लील पुरा हांतू साधारण लील कसं म्हळ्यार एक वर्ष तकून 5 वर्ष पौमार लीला म्हूण सांगताची. मागीर 6 वर्ष तकून 10 वर्ष पौगंड लीला म्हणटाची. मागीर 11 वर्ष तकून 16 किशोर वस्त लीला म्हणून सांगताची. हे पुरा लीला हांगा भूमीची आशिल्ली वृंदावना मात पळोवच्या मेळटा. गोलोक वृंदावनांत कृष्ण ते केन्नाय किशोर अवस्थारी लील करता आसता. सो ह्या भूमी वृंदावन भौम वृंदावन लील पळोवच्याक देवी देवता पूर जनतांनी विंगड रूप घेवन वृक्ष वाळी पूर गुड्डो हे पूर सक्कड जावन येताची कृष्णा लील पळोवचे खातीर. तसले महालीला तांतू एक गोपाष्टमी लीला. आता आम्ही नंद बाबाक तांतू तांगेले तांणी 5 जन चले चेडो 2 जन चिल्यो. नंद महाराजाले नाव पर्जन्य गोपा म्हणून पर्जन्य गोपा. तागेले व्हड 2 जन भाव अभिनंदन आणि उपनंद. अभिनंदन आणि उपनंद 2 जन सान भाव सनंद आणि नंदन. सो दोन्ही व्हड भाव दोन्ही धाकली भाव. मागीर तांगे 2 जन भयणो सनंदा आणि नंदी देवी म्हणून. तशी तांणी 5 जन भाव 2 जन भयण्यो. एक दिवस ती अभिनंदनाले बायल येवन उलयताच की दनपार काम जलसता येवन उलो बेश्टे यशोदामाईले उलयता आसता. तेन्ना यशोदामाई सांगता आतां कृष्ण पूरा चेंज जाला. हांवें पुढे ताका त्यालांनी लावन त्यालांनी पुसून नाणून ताका पोरंबळाचे सकड लावन ताका शृंगार करचे भांगरांनी घालून सकड करचे सकड आशिल्लें. आतां कृष्ण मिगेल करून न्हाणूंक घेना तोच पुरा ड्रेस घालून घेता तोच सकड हे करता. येवन मागीर जावन तर मागेले पांया नमस्कार घालता अशी करता कृष्ण म्हणून यशोदामाई सांगता अभिनंदना बायले लागीं. यशोदामाईक यो चेडू मस्त लेट जाल्लो पळय तशें मी ताका तितले एक्सपिरियन्स ना. हांका अभिनंदन तांकां मस्त चेडू आनी जालें. अय्यो ते नॅचरल बा आमगेल घर कडेन पुरो चेडू आमगेल चेडू तशी केल्ल्याची तूं कसले बेजार काणको. कृष्ण व्हड जाताच पळय व्हड जाता तांगेल बुद्धी चेंज जाता. कसला तूं भिवचें कांय भिव नाका म्हणून सांगता. एक्चुअली यशोदामय्याक कृष्ण तिगेल एक सामान्य चल्लो म्हणून
ती केन्नाय ओपन आशिल्ली हो देवोत्तम परम पुरुष म्हणून केन्नाय ओपन आशिल्ली कृष्णान प्रतीपंत एक बगलेन अशी सरवलारी ताक एक उत्सव करचे कृष्णान उमटी पडलो म्हणल्यार ताक एक उत्सव कृष्णान पोट तांदूळ मुखार गेले ताक एक उत्सव कृष्णान गोड केलं म्हणल्यार एक उत्सव कृष्णाला अन्नप्राशन म्हळ्यार एक उत्सव अशी प्रति एका कृष्ण तसल नमने ती केलं आनंद यशोदा मैयाल प्रति दिवस एकक ना एक कारण कृष्णाक उत्सव तांगेल घर कडेन उत्सव सेलिब्रेट करचेशिल्ले तसल यशोदा मैया आतां तिका कृष्णाक नाणोचे ताका खावोचे ताका न्हीद काडचे ताका दूध पिवोचे हे सगळें एक नमूने आनंद आशिल्लो आतां कृष्ण व्हडशी बिहेव करता आसा आतां आयकना न्हू हांव म्हाका करूं जायना ताका नाणोचे सकड म्हणून तिका भारी एक बेजार तशी ती सांगता तांगेलो शिश्य म्हणून कसो करचें म्हणून कांय हें करूं नाका तूं बेजार कर नाका कृष्ण व्हड जाता आसा सांगता ती आचार्यगण कसं म्हळ्यार कृष्णाले ग्रोथ ಬೆಳವಣಿಗೆ कशी म्हळ्यार एक 1.5 टाइम चेडके हिंगा चेडू पशी 5 वर्ष जाल्यार 8 वर्ष चेडू शिके एक चेडू आसता मेच्युरिटी एक तांणी तांगेलो प्राय मीरून मेच्युरिटी प्राय मीरून अंडरस्टँडिंग सकड आसता तशीच कृष्णाले तशीच ग्रोथ 1.5 टाइम्स सक्त चेडू पशी ते ग्रोथ के पळयाची या कृष्णा लील आमी सांगतना आमकांय उडगस येता आमगेल चेडू हाका फस्ट आमी LKG पेटयतना अयो कितली चेडू अन्न आम पळोवका ह्यो चेडू रडता की चेडू कसं करताची गेटाला रपचे हे रपचे खंडे दखून पळोवचे असं करता चेडू हाका फस्ट टाइम घरा दखून भायर पेटयतना हांव सुका कितले तळमळ जाता तशीच यशोदा मायाका मस्त तळमळ अयो मिगेल चलो अशें न्हू तिणें ताका कुमार लिला तूं वत्स पालक आसता वासरू पासून वासरांका पळोवच्याक पेटयता तें तुमकां वतस पळय वत्स पालक आमच्या घरान वासरू म्हणजे वत्स पालक जातना तीन कसो करची के त्या वासरांक सकाळी व्हेल्यार बार 1 गंट भितर अपासनान रिटर्न येवचे जाल्यार यशोदा मैयान तांगेले घर के नंदीश्वर बेट्टा वयर के नंदीश्वर म्हळ्यार ईश्वरान तो कृष्णा लीलेन तूं हे करूंक एक नंदीश्वर बेट्ट जाला के ताज वयर घर के यशोदा मैयान मध्य तांगेले टेरेसांत येवन पळयल्यार ते कृष्ण कसं करता ते वासरा सकड पळयता असे दूर वचन की तो सेफ अस की समज की म्हणून पळोवच के तिगे थोडे काम करचे येवन पळोवचे टेरेस कृष्णा म्हणून पळोवचे दिसता तिका मना समाधान तशीच मागीर तिका फकणे जाय जाल्यार तिणे 2 कामाच्या दवरके ताता वळी पळयाची कृष्ण थंय आसनवे थंय सुತ್ತमुತ್ತ भोंवता आसनवे म्हूण पळयाची म्हणून सांगचे के तसले एक मात्र हृदय आमी मात्र हृदय आशिल्ले मित आमी अर्थ करून घेवेत यशोदा माय कितली तिगेले कृष्णाले टेक केअर करता आशिल्ले कितली तिका काळजी आशिल्ली कृष्ण कसन जेत की मिगेल पुताक मिगेल कसन जेत की खाल्ली की पिल्ली की ना की म्हळ्यार मस्त तिगेले एक काळजी आशिल्ली तशी आशिल्ली यशोदा मैया आनी तूं सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णान हे हाका गोपाष्टमी लीला हाका मस्त कारण असके कसं कारण फस्ट म्हळ्यार कृष्णाला आईल कसं लाक भक्तांक तोंद दिवचे असुरा दुश्मार्का म्हणून तागे ब्रजवासी जनाक कोण तोंद्र दिता असं तांकां दुश्मार्का म्हणून आयलो आणि हांगा तरी असल्यार ते राक्षस पुरा वना भितर आसाचे सो हाणे वना भितर वचनाशी तांकां राक्षसा दिवश मारूं जायना ते एक रिजन कृष्ण वना भितर वचाक मन करता आनी दोन्ही रिजन कसं म्हळ्यार कितलेकीची वृक्ष बळ्ळी पशु पक्षी
पुरा कृष्णाले संघात जाऊ का म्हणून रक्तासची रान्ना तो कृष्ण केदन येतलो कृष्णाक ताका केदना आमी ताका फल दिवचे कृष्णाक केदना आमी बागोवन ताका तागेले चरण स्पर्श करचे ह्या पुरो तांणी वृक्ष ह्या पुरो सगळं रक्ता आशिल्ली चिते केदन येताची म्हणटा कृष्णान वना वचकाची न्हू आनी तिनी रिजन कसं म्हळ्यार नंद बाबा कसं के यो कृष्ण मिगेल लोटे येना केदने आवसू लोटू आसता म्हणून ताका एक मनांत आशिल्लें सो ताका आनंद दिवका नंद बाबाक आनंद दिवका मिगेल पूत मिगेल लोटू कसरे आसका म्हळ्यार एक आश आसता तशीच कृष्ण तागे लोटू वतके वना वतके सांगते पळा तागेले बापाला सांगते कसं बापा कसं म्हळ्यार मिगेल आन मांतर जाता आस न्हू फाल्यां हांवेंच गोरवांकांनी रान्ना व्हरचे हांवें पळोवका वय न्हू तशें न्ही आतांच देखून हांव ट्रेनिंग घेता मिगेल अन्ना लोटू वच्चो न्हू म्हूण म्हणटके जायता म्हणटके तशी अन्नाल पशी बाप्पा लागीं मस्त क्लोज बाप्पा म्हणटके हा बस रे तूं अन्ना लोटू रान्नाक तातावळी वच म्हण हो नंद बाबा रान्ना घेवन वतके रान्ना घेवन गेल्यार थंय कृष्णान पुरा मस्त क्वेश्चन निमगे गोळी रूख आस न्हू गोळी रूख म्हण कळ्ळें अरळी मर म्हणटा पळय ते गोळी रुखा पडचे ही अन्नान हे कसल्या हे पुरो सगळं दिग दिग लांबता असं खाड अशी तुका खाड आस पळय तशीच हे लांबता आसय म्हण हागेल उतराक नंद बाबा जोर हास येवचे ते खाड न्ही ते ताजे रूट तशी लांबता आस म्हण सांगके मागीर मुखार वतना ताका एक दार्ले मोर आनी एक बायले मोर दिसतके तेन्ना अन्न सांगके पळय अन्न कितले दार्ले मोर चंद आस बायले मोरा पशी कितले चंद कोण नांदता आस तूं चंद आस न्हू यशोदा मैया पशी तूं भारी चंद आस म्हण सांगके तेन्ना नंद बाबाक एक लज्जी करतके इतले अशी सकड उलयता आस हो म्हणून तशी मुखार वतना निमगीतके अन्न ते कसलक ते मांकड पुरो नांदता आसची ते मांकडा मागशी एक बाल आसा आमकां बाल ना ताका कसले बाल आसा म्हणून निमगीतके तशी पुरा असं सकल क्वेश्चन निमगून नंद बाबा भारी एक आनंद के तागेले चेडू वाले सन्न सन्न उत्तर सांगतना भारी खुशी जातके मागीर मुखार वता सांगते हाना ते पुरा जिंके दिसता आस पळय जिंके फाटीर फूल कोण अणसिला फूल फूल दिसता आस मग ते फूल पुरो कोण अणसिला ना कृष्ण आमगेल चेडू म्हण केचे पुरो सकड क्वेश्चन निमगिता तशी नंद बाबाक भारी आनंद के असल सकड तेवे एक नंद बाबा आनंद दिवच्याक तो वना वच्चाक इच पावलो म्हणून सांगताची आणि अनेक कारण कसं म्हणार गोपिका जनाक गोपी स्त्रीक पुरा विरह प्रेम दिवका म्हण विरह प्रेम दिवका म्हळ्यार केन्ना ना जात की आनी चड ताका कृष्णा पळोवका कृष्णा पळोवका कृष्णा पळोवका कृष्णा पळोवका म्हळ्यार तांकां आनी प्रीत चड जावन तांणी तडपड जाताच के गोपी स्त्री त्या खातीर तांणी कसं करताची सूर्याक प्रार्थना करता के सूर्या सूर्या तू वग्गी अस्तम जा तेन्ना कृष्ण वग्गी येता गोदोळी टायमारी कृष्ण गोदोळी म्हळ्यार सांजे वेळा वग्गी येता न्हू तू वग्गी अस्त जेवका म्हणून मागताची त्या विरह प्रेम चड जेवचे खातीर कृष्ण वच्चाक इश्ट पावतके आनी अनेक रिजन कसं म्हळ्यार गोप बालक तांणी चंद्राक प्रार्थना करता के चंद्र तू वग्गी वयर येवका तेन्ना न्ही सॉरी वग्गी तू वचका सूर्य येवका सूर्य उदय जाल्यार कृष्ण उठ सकाळ उठून आमगे उठून खेळू येता न्हू त्या म्हणून तसल नमने प्रीती के तांतो एक पण कसं जाता के एकलो कोण सुबल के येवन रडत के रात्री येवन हांगा यशोदा मैया म्हाका
केन्नाय कृष्णा पळोवका म्हण जाता हांव कृष्णा जाल्यार म्हाका जायना म्हाका कृष्ण जावपाची म्हाका कृष्णा पळयना अशें म्हाका राबू जायना म्हणून येवन त्या नमूने रडतके यशोदा मैला अरे हाका कसं करचें सुबालाका म्हणटा ती चित्रसखी म्हणून गोपी असके ती लायक चित्र करतके कृष्ण चित्र करतले तेन्ना आर्टिस्टीक तेन्ना तिका सांगके पळय तू हे कृष्णाले चित्र कोण ताका सुबाला दी म्हणून सांगतके ती चित्रसखी कृष्णाले चित्र करताना ती तांकां पुरो कृष्ण मनांत अशें दोळ धांकता पुरो कृष्ण येद्रा दिसता सगळो दीस कृष्णाले चिंतने कृष्णाले ध्यान आशिल्लें तांकां कृष्ण येद्रा बैसून तांणी चित्र कोरता म्हणना जाल्यार तिका दोळ धांक दिसता अशें दिसके कृष्ण हेकड पळयता तेकड पळयता तेकड पळयता हेकड पळयता तेकड पळयता तशें पळय सो तिका चित्र करूंक जायना तेन्ना येवन सांगता यशोदा माय कशें म्हाका ध्यान केलें सुद्दां म्हाका कृष्ण थंय हांगा पळयता अशी तशी जाता असं म्हाका करूं जायना म्हण सांगके तेन्ना यशोदा माय वस राधा राणीला वस म्हण म्हणके राधा राणी आशीर्वाद करता तू तुगेल मन स्थिर जावन तू कृष्णाला चित्र करूं जाता म्हण सांगके तशी ती चित्रसखी ती कृष्णाला चित्र करून दितके यशोदा मैया ताका सुबाला दितके घे हे चित्र घे हे चित्रा पुटोवन दवरून तू न्ही दे चित्रा सगळो चित्रा पळयता तसं नमूने तांगेले प्रीती कृष्णा एक निमिष ना जाल्यार तांकां जायना मनान तूं ध्यानान तूं केन्नाय कृष्ण 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 आसता तशी गोपी गीतान तूं सांगताची 12चे स्टांजान तूं दिन परीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहानना बिभ्रदाव्रतम् गणरजस्वलं दर्शयन्मुहुर् मनसि नास्मरं वीरयच्छसि अंतु कसं सांगतास म्हळ्यार 12 तू आमकां पदे पदे तुगेले मुख कमला दर्शन दी देवा म्हणून मागतास अशी कसं ते मुख कमला ते गोधुळीन पूरा तोंडा पळल्यार सांजवेळा कृष्णान गोचरण लीला कोण येतना पूरा तोंडा पूरा धूळ असके त्या पळोवच्या भारी चंद ते ताणी गोपी स्त्री सांगताची तसले तुगेले ते मुख कमला आमगेल मना सदा आसता म्हणून ताणी गोपी स्त्री सांगता सांगताची नेक्स्ट 15चे हंतू सांगताची अततियाद भवान अह्निकाननाम तृतीयुगायते त्वम अपासताम कुटिलकुंटलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षकृदृशम अंतु गोपी स्त्री सांगताची हे ब्रह्मा तू कसला का आमका या दोळ अशी ब्लिंकिंग ते कसला केलं आमक ते दोळ पाती अशी आम गोतना अशी आपापी जाता त्या पळोवच दोळ्या पाती अशी करतना आमक कृष्णा पळोवचें जायना आमकां भारी कश्ट जाता आसा आमकां ताणी सांगताची म्हाका आमकां ते एक 1000 वर्ष म्हण की जाता आमी एक दोळ्या पत्ती अशी कोण अशी करता तितली कृष्णा पळयन जाल्यार म्हणून सांगताचे म्हळ्यार तांगेल कितली प्रीती पळय दोळ पाती आपापी धांकता म्हणटा आमकां कळना ते तितले समय समीत आमी कृष्णाक पळयना अशें आमकां राबू जायना म्हणून गोपी स्त्री सांगताची तसल तांगेले प्रीती मागीर अशीची वासरू पुरा सांगताच के कृष्णान वासरा वचचे सुणू तांणी येवन तांगेले गायक सांगचे के म्हळ्यार आजी आमगेले कृष्ण अशी कोळलो हे केले पद सांगले आमगेल मागशी धांवलो आमी तागेल मागशी धांवलीची अशी गंमत जाले
तशी गंमत जाल्या म्हणून पुरं सांगची के वासरान येऊन गायक तांकां गायक दिसता के अयो आमगे आमकां कशें केन्ना कृष्णाले सेव करचे आम कृष्णाले संगड केन्ना मेळचे कृष्णाल संग केन्ना मेळटा म्हणून तशी गाय आनी राखता ते तशी ते अनेक रिजन गायक कृष्णाक गो म्हळ्यार भारी गोपालक गोवर्धन गोविंद गोलोक वृंदा तेगे लोकाक ताणें गोलोक वृंदावन दिला नमो ब्रह्मणि देवाय गोब्राह्मणिताय जगतिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः तो कृष्णाक गोप सेवा म्हळ्यार भारी प्रीती तशी आसतना आमकां केन्ना कृष्ण आमगे लोटय येता म्हणून तांणी राखता आशिल्लें त्या एक कारण कृष्ण हे गोचरण लीला वच्चाक भायर सरलो म्हणून आणि कसं सांगता म्हळ्यार ह्या पुरा वृक्ष लता आणि त्यांनी कितले की ऋषी मुनी त्यांनी हजार गटले वर्ष तपस कोण त्या पुण्यान तपसा पुण्यान ते वृंदावन जावन आशिल्लींची त्या जावन आशिल्ली त्यांनी राखता आशिल्लींची कृष्ण केद येता कृष्ण केद येता कृष्ण केद येता म्हणून तशी त्या एक रिजन के मागीर तागेले पदचिन्हे वृंदावनात भूदेवीन आम्ही कृष्णा बुक सुरेख वाजितना भूदेवी येवन ब्रह्मा लोटी येवन क्षीरसागर नारायणाले वचून मागताचे अशेशी आमगा भूलोकांत अशेशी अत्याचार अनाचार पुरा धर्म पुरा सकड आसा ते उण करूक देवान येवका म्हणून तशी त्या भूदेवीन मागिलाक कृष्ण तागेल पदचिन्हे हांग वृंदावनाक दवरू येतके बळे ह्या हांग मात या पदचिन्ह मेळना आता वैकुंठाने गेल्यार तुमकां आमकां पदचिन्ह मेळना कृष्णाल पदचिन्ह मेळना ते कृष्ण वाणकी कसकी घालून भोंवता आसता हांग वृंदावना मात पदचिन्ह म्हळ्यार तागेले पदार कितले की 19 की कितले की मार्क्स आसा के ते मार्क्स ते पदचिन्ह तांतू दिसता त्या खातीर वृंदावना माती म्हळ्यार तितले कृष्णाल प्रेम तांचा आसा म्हूण सांगताचे वृंदावना माती लावन दिवका म्हूण सांगताचे तशी त्या खातीर त्या कारणा खातीर कृष्ण आयलो म्हणून पदचिन्ह कितले इम्पॉर्टंट म्हळ्यार इवन कुंती महाराणी सांगता कृष्ण वत्ता म्हणताना हस्तिनापूर म्हणता सांगता कृष्णा तुगेल पदचिन्ह हे हस्तिनापुरा आशिल्ले निमित्त आमी सेफ आशिल्लींची आमकां रक्षण आशिल्ली तू हांग देखून वत म्हळ्यार आमकां खंडीत संकश्ट येताची येता तुगेल तू हांग भोंवता आसल्यार आमी आमकां सुखाची म्हणून म्हणटा तसल पदचिन्ह त्या वृंदावनांत कृष्ण दवरूक गोचरण लीला केली म्हणून सांगताचे मागीर पूरा गोपसक चळयताचे अय्यो कृष्णा तुगेल आम आनी पुरो सकड आनी तू वासराकची चोरो सुका तुक गाय दिना तांणी तू म्हणून जावका म्हणून चळयताचे कृष्णाक पुरा चळयताचे तेन्ना हाका कृष्णाक बेजार जातके बलराम सांगता के ए कृष्णा तू यशोदाल पूत न्हय तू तांणी खंय की मोल्लाक घेतिलो पण तांणी दोग जण गोरे गोरे आसा तू काळो काळो आसा कसले म्हणून अशी पुरा चळयताची कृष्णाक कृष्ण ते दिस रोवणू येतके रोवणू सीधा भितर वचून रुमा वचून येतके हांकां भारी अशें जाता केन्नाय ह्या वासराक घेवन येत तरी वासर अशी जाले तशें जाले कसले पूण सांगता आशिल्लो आज सांगना अशी भितर वचून कोपान बसतके तेन्ना कसं जालें म्हणून निमगेला यशोदा माय सांगता तोच बलराम कसं म्हणत पडला हांव तुगेल पूत न्हय के तू मला घेतील के अशी म्हणून कसं सांगता पळय पुरे चेडू म्हाका चळयता आसाची म्हाका हांव आनी आयज बरी हांव वासराक पळोवंक हांव व्हड जाला न्हू हांव गायक पळोवचे चोर वता हांव अशें म्हूण सांगता नंद बाबा तूंच सांग म्हाका हांव गायक पळयत न्हू तेन्ना यशोदा माय सांगता तू वच्चा एक माजरा पळयलें भिता तू तसर तू तितून थोडे शिंग आशिल्ली गायक घेवन कशी वता तू नाग ना बा
म्हाका भंय जाता हा बेण्यो पेटयना म्हण म्हणके ना आमा हांव वता हांव वता हांव व्हड जाला तूं गोतनावे हांवें ते नळ कुबेर आनी मणिग्रीवाल ते रूख हांवें पडयला वस तू कसं पडयले ते कशे पडले म्हूण सांगते म्हाका मस्त शक्ती आसा तृणावर्ताक दिश मारल हांवेंची म्हणते कसं तू तृणावर्ताक दिश मारले कसे की ते विष्णू माया विष्णू लीला तू कसं ने म्हणून यशोदा पळयना म्हाका शक्ती आसा हांव ते गायकांनी हांव कंट्रोल करता अशें म्हूण सांगल्यार यशोदा माई पळयना मागीर नंद बाबानी सांगते तिगेले बाप्पा कृष्णाल बाप्पानी सांगता की कशी ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯಶೋदा माई जाय तशी पेटोच म्हळ्यार कुर्ले वेच पेटोच जातवा मुहूर्त पळो का ताजे तयार कर का पुरो सकड कर का न्हय म्हणून सांगता के तशीच पुरोहिताक कृष्णाले लीला शक्ती कशी म्हळ्यार इमिडिएट ते पुरोहिताक माता येता पुरोहित घरकड येता सांगता फाल्यां शुक्ल पक्षाचे अष्टमी का गोचरण लीला गोप वच्चा का कृष्णा वच्चा भारी लायक मुहूर्त म्हणून सांगता के यशोदा मैया पुरा कृष्णा का पेटोच पुरा सगळं तयार करत के मन नाशी यो देवा कशी हाका पेटोचे म्हण पुरा तयार करत के यशोदा मैया तशी पुरा उत्सव जात के 3 दिवस उत्सव के ती तो कृष्णाक नाणोचे कृष्णाक स्वस्ति वाच ब्राह्मणा करें स्वस्ति वाचन करचे कृष्णा का आरती करची असे सकड करता के कृष्णा का कसकसन हाडता म्हळ्यार ती चप्पल हाडते चप्पल तू या चप्पल घालून वच म्हण ना बा हांव चप्पल घालना पूर गैया पूर सकड तांणी चप्पल ना अशी येताची हांव कशी वचे म्हण हे पूर सकड गाय ऐकताच के हो आता कृष्ण आमगे लोटू गोचरण लीला येता कृष्णाल पाय्या खोंगत न्हय कित कशी सांगले ताणें गाय केन्ना चप्पल नाशी वताच की हांवें चप्पल नाशी वता म्हण म्हणटा आसा म्हणून तांणी गायी के 9 लक्ष गाय प्रत्येक खंयचे वना वचून तांणी थंय पुरो चूप चूप आशिल्ले फातर तांगेले पाय्या हाजन गोरसून पुरो पिट्टी पिट्टी करून घालते तांकां इतले आनंद जाता के तांगे दोळ्या दुखून उद्दा येत के गायक यू कृष्णाक आमगेले वयर कितले प्रिती कितले मोग म्हणून तांगेले दोळ्यान उद्दा येता के ते उद्दाक मात तेंड पडता के तांगेले होंटे दुखून दूध देंवता के ते उद्दाक दूध आनी पुरा कोण ते माती लोणीशी मोव करता के तांणी मागीर हेर सकाळी कृष्णाक नाणयताची करताची मुंडास बांदताची के कृष्णाक यशोदा मैया एक बड्डो दिता के तेवे ते कसले बड्डो तांतो बड्ड्या पुरो रत्न हे पुरो सकड भांगराचे तसं सकड हे आसता के ताका बड्ड्याक आजी तुम्ही गोपाष्टमीचे मायापूर दर्शन आनी पळयल्यार तांतू दिसता पुरो सकी राजू बड्डो पुरा गोपवेश राधाराणी ललिता सखी तांकां गोपवेश घालेले पुरा आजी मंगळारतीक दर्शनार्थी पुरो श्रृंगार केला तशी बड्डो गिड्डो पुरो सकड दिता के यशोदा माई आनी सांगता के म्हळ्यार तुका हांव बुत्ती बांदून दिता शीत धंय मागीर संदेश हे तुरे आसता म्हळ्यार खंय उदकाला वचन जा खंय यमुना न्हंयत न्हांवच्याक खंय सरोवर मेळ्ळे थंय न्हांवचे वचन जा तांकां पुरो बलरामाने सांगता म्हळ्यार ताका एकल्या सोडून जा तुम्ही ताका मदीं दवरका हेकडे तेकडे पुरो तुमीची ताका राखू का तुम्ही अशें म्हणून पुरा ही सांगता के जागृत सांगता के पुरा तशीची आनी एक जे म्हशीचे कोंबू पू म्हण शब्द कर कोंबू के फ्लूट के मागीर बुत्ती के हे पुरो सकड बांदून दिता इतली यो हे चेडू सकाळ दुखून सांजवेळतना ते वताक ते रांदान तूं कशी आसतलो म्हळ्यार यशोदा मायक मस्त एक तळ मळ जाता के तांणी जायता आमी वताची म्हणून वतना अशें करून पळयल्यार हानी मागशी येता आसच के यशोदा माया गोपी स्त्री पुरे कसले तुमी येता कृष्णा एक हांग्यो पळय तुगे मुंडाची के लूज जाला दिसता हांव टाईट करता तुका वत मात्या लागता म्हण म्हणटा के आपास कृष्णा आपाशा पळय हांग्यो पळय तुका हांवें पुरो बांदून दिला न्हय ते टायम खावका चेडा तुका भूक जाता न्हंयतल्यान वचूं नका
ते हांग सरोवर आनी नवचे वचूं नका, मध्य वचका दूर वचूं नका, खंयके वचूं नका अशी म्हणून अशी जागृत सांगते. आपाशिके हानी मुखार वचन आपास आपयते. कसं तू आपास आपयता असं तू वच घरकडे म्हण. नाही हांव बलराम आपयत. बलरामांक घेवन म्हळ्यार जागृत आहे कृष्णाले केर घे अशी म्हणून यशोदा माया अशी म्हणे सांगते की तितले कृष्णाक प्रीत करता. कशी कृष्णा सोण अशे कृष्णाक तितले सकाळ दुखून सांजवळ कृष्णा कशी पळयन अशे तो खातकी जेवतकी कसं करतकी म्हणाल तिगेल तळमळ आम्ही अर्थ कोण घेवेत. आम्ही तशीच आमगेल चेडवांक फर्स्ट स्कूला पेटना पूरा जनक जाला न्हू जाला की ना जाला जाला सगळ्यांक जातते एक तळमळ. तशी तशी यशोदा मैया मस्त तळमळ जातके कृष्ण डोळ्या दुखून दूर वच्चितनक पळयत की ती कृष्ण हांगा वना भितर येतना पुरा लता रूख पुरा सकड तांकां आनंद के लता पुरा सकड कृष्णाले चरण स्पर्श करू बायसत के मागीर पुरा वृक्ष फल फल लायक फल दिवच्याक तांणी रेडी भगवता के कृष्णा दिवच्याक रूख आनी पुरा पुल्ल पुल्लाचे रूख आनी पुरा कृष्णाले पायारी चरणारी फुलाचे पावसूक घालताच के तशी तांकां भारी आनंद पुरा जेन्ना गोचरण लीला कृष्ण बायसरला वना गेला तांकां भारी आनंद के तशीच गायक भारी प्रीती के हो कृष्ण आमगे लोट आयला म्हणून तांणी अशी कोण पळयतात की कृष्णा पळयता कितके आनंद के अशी हांतू कृष्णाक दिसता यो राधाराणी येईल जाल्यार आयकशी कशी राधाराणी कती जटील आमी ड्रामा केलेले भागवत पुराण कोविडा टायमार हांव जटीला गेलेली तेन्ना यो राधाराणी आईला लायक आशिल्लो तू म्हणून कशी जटी तेन्ना सांगते सुबलाक आमी एक प्लॅन करया. सुबला तू वचून कशीची राधाराणी कसली कोण घेवन यो म्हणून म्हणते तेन्ना सुबल कसं करते के तागेले एक वासरा घेवन ते राधाराणीले घरांत सोडतके ती जटीला भायर बेसून असके वरांड्यार जटीला बेसून जटील मागीर जटी म्हळे हांगा मिगेल वासरू आयला खंयस म्हणून पळोवचें बस तुगेल वासर हांगा कसले येता हांगा काय ना तू कसं नाही पण ना जटील मागीर हांगाची मिगेल वासरू आयला पळय मिगेल आम कितलो कोपिश्ट तू गोत ना हांवें ती म्हाका बिश्टेता हांव तेका तर हांव तुमगेल घरा भितर आयला तुमी पळयता वासरू म्हणून सांगता. तू कितले चांगी जटील मागीर तू भारी चांगे तू कितले दय तुका बा तू कितले चांगे म्हणून अशी होगल्स कितें तेन्ना जटीलाक के आनंद जात के हो म्हाका होगल्स जाय तर वच वचून पळया भितर वचा भितर उद्दा असं थंड उद्दाक पी भितर वता आयला न्हू भितर वचून पळया म्हणून म्हणत के हिगेल परमिशन मेळ्ळें सुबला भितर वतके भितर वचून राधाराणी भितर आशिल्ली राधाराणी सांगता बगी कृष्ण तुका पळोवका म्हण मस्त सांगता आसा म्हणत वय वय आतां चल म्हणतो जटीला लावंक गेले राधाराणी घालता राधाराणी लावंक गेले जटील के सुबला लावंक गेले राधाराणी घालता राधाराणी सुबलाल घालून सुबला राधाराणीले वेश धारण करून थंय बसते. तेन्ना ही कसं करता राधाराणी सुबलाल वेश घालून गोप वेश घालून एक वासराक धरून भायर येता. सुबला मेळ्ळें तुका वासरू वय 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 मेळ्ळें येता जटील मागीर हांव येता म्हणून सांगून राधाराणी सुबल वेशारी वतके रान्ना वचून कृष्णा वचून आनंदारी उलयता करता पुरा तशी राधाराणी समीत एक गोचरण लिला तू भागवयसिता म्हणून सांगताची तशी हो सुबला राधाराणी वेशार आस न्हू आता हाका हांव तांकां दुखून कशें भायर वचचें म्हूण आलोचन करतके ताणे गोप पुरा सखी पुरा राधाराणी सखी पुरा राधाराणी आमी सुर्या पूज करूं वच्या तेन्ना जटील म्हणतके हो वय वय सुर्या पूज करूं वच तेजे निमित्त मिगेल पुत्ता भारी चांग जाता तू वच म्हूण म्हणतके तेन्ना सुबला राधाराणी वेश घालून सुर्या पूज करूं येता
मागीर तशी वनान तू तांणी मेळटाची आपास एक्सचेंज करताची तशी राधा राणी घर कडेन येता. तसल राधा राणी समेत ह्या गोचरण लिलान तू पार्टिसिपेट करता म्हणून सांगताची. तसल गोपाष्टमी काणी आता गोपाष्टमी तू या कृष्णान गोचरण लीला केलं हांतू आम्ही आज कसं करता म्हणून आता आयचे दिवस जाल्लो जाल्यार कृष्ण कसं आमगेल देखून एक्सपेक्ट करता म्हळ्यार आता साधारण कृष्णाल कसले प्रिती वस्तू आम्ही ते पूजा केल्यार कृष्णाक आमी प्रिय जाताची. आता तुळस म्हळ्यार कृष्णाक भारी प्रिती वयवा. सो आम्ही तुळशी महाराणी पूज तर केल्यार आमी कृष्णाक लागींच जाताची. यमुना कृष्णा भारी प्रिती यमुना नैक तिक तरी आमी नामस्मरण यमुना अष्टक हे यमुना स्मरण यमुना नैक पूजा हे तर केले कृष्णाक तशीच आमी प्रितीच जाताची. तशी कृष्णाक गाय म्हळ्यार भारी प्रिती. आम्ही गोपूजा ह्या सकट केली तरी तेन्ना कृष्णाक प्रिती पात्र जाताची म्हणून सांगताची. आमकां सांगता आशिल्ली सतरूप माताजी आम्ही प्रत्यक्ष जावन फक्त न्ही आमकां गोसेव करूं जाय जाल्यार अप्रत्यक्ष जावन जाल्यार दिसा एक थोडे दुड्डू कांडवचे म्हयन्याक इतलो दुड्डू तरी दिल्यार समिती गोसेवेक दिली जाल्यार तेवी एक अप्रत्यक्ष जावन इनडायरेक्टली जावन गोसेव जाता म्हणून सतरूप माताजी सांगिल्ले. तशी आमी कसले थोडेचे ह्या गायक एक्सपेंडिचर गायची तणकी ताका कसले विंगड पुरो फूड घालचे आमी थोडी हेल्प केल्यार ते एक गो सेवा जाता. आमी डायरेक्टली वचून गो पाययाक हे करून पाय धुवन कुंकू करून आरती घालून फुलां माळ घालून हे पुरसक डायरेक्टली आमी करूं जाय जाल्यार इनडायरेक्टली समेत आमी गो पूजा करूं येता तेन्ना कृष्णाक आमी पितृपात जाता ती म्हणून सत्यरूप माताजी सांगिल्लें. आमी तसलपणी थोडी सेवा करूं येता केली तर जाल्यार खंडीत आमी कृष्णा आज गोपाष्टमी दिवस आमी कृष्णाक प्रीती पात्र जावेत. हे गाय आजी पळयले मायापुरांत डायरेक्ट टेलिकास्ट आशिल्ले पुरा जन गो ग्रास म्हळ्यार गायन कसं खावचे पळयाचे ते तुलाभार दिता आशिल्ले. एक प्रभू कितले की गुरु महाराजान तांणी परसकड ते ताकडी बैसून ते गृह ग्रास गायक घालचे घोणी तू कसे कित सकड आशिल्ले ते ताजी वेयटारी तांणी दान दिता आशिल्ली. पळोवचें भारी आनंद जाले गायक पूजा हे पुरो सकड पळोवचें ऑनलायन हांव पळयलें भारी खूश जालें. स्पेशल राधा राणी चरण दर्शन आजी केन्नाय राधा राणी चरण दाखयनाची ना राधाष्टमी दिवस ना आजी गोपाष्टमी दिवस आज मात चरण दर्शन नित्य हांव राधिकास्तव वाजिता आशिल्लें. आज म्हाका सकाळी दर्शनार्थी पळयतना राधा राणी चरण दर्शन इतले आनंद जाले की हृदय करगून दाळ्यांत उदक येयलें. राधा राणी तुगे कृप मेळ्ळी म्हाका आज पळोवच्या तुगे चरण दर्शन म्हणून. तशी आज चरण दर्शन पुरा जनान करता हांव मस्त जना व्हॉट्सअपान पेटयला पळयन जाल्यार पळयाची आयचे दर्शनार्थी तू प्रत्येक देवस्थाना दर्शनार्थी चरण दर्शन राधा राणीले दिसता. विंगड दिवस खंयचे दिवस चरण दर्शन राधा राणी पळोवच्याक मेळना. हरे कृष्णा जय प्रभुपाद की जय. आणि कसले कोणी ऍड करचे असले ऍड करूं येता.